दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu. Jesu Christa de mogaच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक बाप फ्रँकलिनान करचे मोगाचे प्रणाम. आजच्या दिसा आमी नियाळोंक वेता साद्या काळाचो 22वो आयतार सप्टेंबराची तारीख 3. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, आगणीत का कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणे दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या वखदां आमकां जाय जाली सर्गीची जाणवाय पवित्र आत्म्याद्वारे लाबोवन दी. पवित्र आत्मा आमचे काळज मनां उगाडून दी आनी सुवार्थ आयकोवंक समजोवंक जाय जाली कृपा व्हड गटाय आमकां मेळोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बोल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केन्न्याचो माल जालां. हर एकलो म्हज्यो केबडायो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणोंक जाय, जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर हकमानाचें आनी केन्न्याचें कारण जालां. हांव ताचो उगडास करचो ना, ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमोवंक प्रयत्न करून हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. अंतर्गीत 6:3. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. देवा, तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसां. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. उदक नातलेले सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवाप्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाकणतलों. तुजें नांव काडन हात जोडटलों. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो ददोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. तुज्या पाकाट्यांचे सवळे काल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सांपावलून रोमांकारा बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. आवस्वर 12:1-2. रोमन चॅप्टर 12 वर्सेस 1-2. भावांनो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळटीचो उगडास काडन हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं. तुमचे जिणेचें स्वरुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडूं. अशें कसल्या बरोवस्याक तुमकां आपयल्यांत म्हूण तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवस्वर 16:21-27. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्यां, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदुआं पेद्रू ताका कुशीन आपोवन
देव ते निर्मिन जावं सोम्या, तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवोवन म्हणा लागलो, म्हज्या सरशिलो पयस सर, सैताना, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो सुमण्या, तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटींक घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी ते वेळी हरएकल्याक ताच्या अंतस्करणां ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आजच्या सगळी वाचपाचो एक संदेश, एक उतर तें म्हाका लागलें तुमच्या लागीं वांटून घेवंक आशेता. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाची वाट, संवसारान मनशान जिवची वाट, देवाच्या वाटेक मनीस विधेय जाताना, देवाचें चिंतप मनशा भितर येताना मनीस देवाचो व्यक्ती जाता. मनीस देवाचें चिंतप सोडून ताजेंच चिंतप चिंतून ताच्याच संवसारान बुडोवन वेताना तो सास्तीक जिवीत होगडायता. त्या खातीर आज सवाल आमी विचारूंक जाय, देव चिंतचे बरी हांव चिंतांगी या मनीस चिंतचे बरी हांव चिंतांगी. आदल्या आयताराचो वांजेल आज मुंदारसिला. जेजू विचारता, लोक म्हाका कितें म्हूण सांगतात, तुमी म्हाका कितें म्हूण सांगतात? एक अभिप्राय, एक अनुभव. आज अनुभव आशिल्लो व्यक्ती, क्रिस्ताचो अनुभव मेळ्ळो व्यक्ती देव चिंता तशें चिंता. पातळ करूंक बी येता, आडवटेन चलोवंक बी येता, देवाक तो काल जाता. मनीस चिंता, थोडे फावटी मनीस कितें करता, तो दगलबाजी, सुवार्थी, अहंकारी, गर्वी तो जाता आनी हेरांचो मोग करनासतना जियोवन ताच्याच संवसारान तो बुडोवन वेता आनी तवळ तो सास्तीक जिवीत होगडायता. पळया, हांगा दोन चिंतपा, एक देवाचें चिंतप आनी मनशाचें चिंतप. आज हांव मनशा सैंबाच्या चिंतपा प्रमाणे जियोंक ह्या संवसारान ना. आमकां देवान रचलां, देव पोसता, देवान सगळें दिलां. देवाचें चिंतप आमकां दोतोरनी द्वारे, पवित्र सभे द्वारे, देवान आमकां शिकयलां, साक्रामेंता द्वारे, देवाच्या उपदेशा द्वारे आनी आमकां हर एका लितुर्जींत ह्या वाचपा द्वारे देव आमकां वाट दाखयते आसा. आमी पाठ करूंक नजो. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी नदर घालची जाल्यार ह्या पयल्या वाचपांत जेरेमियाचो एक अनुभव, देवान चिंतचें चिंतप कितें आनी जेरेमियान चिंतचें चिंतप कितें, मनशा स्वभाव. तो सांगता, पळया, तुवें म्हाका बुलयलोय, हांव तुका बुल्लो, तुवें म्हाका आपयलोय, हांव तुका बुल्लो, पूण तूं म्हजे प्रास बळिश्ट, तुवें म्हजेर जैत वेली. आमी कितेंय करूं मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या प्रास बळिश्ट, देव आमचेर जैत व्हरता. आनी तो सांगता, ताका जावचो कितें, संवसाराच्या नदरेन दिसभर केण्ण्याचो माल जाला, केबडायो हरये पोटी उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय, जुलूम आनी नास कित्याक लोकांनी करच्या विशयांत हांवें खंडन करूंक जाय. आनी तुजें उतर म्हाका अपमानाचें केण्ण्याचें कारण जालां, कित्याक हांव तुजो सेवक जाल्ले निमती. लोक संवसाराच्या चिंतपान बुडला, तांकां सांगूंक गेल्यार आसतात, नाली साय म्हाका अपमान करतात, हाची सबारपटी केणटा, तांकां काम ना, हें अशें सांगतात, तशें सांगतात. सांगचें प्रवाद्यांनी रावोंक जायना, पवित्र सभेन रावोंक जायना आनी वाचपां आमकां रावोंक सोडनात. त्या खातीर तो सांगता, मनशाचें चिंतप, हांव आनी उलोवचो ना, हांव आनी ताजो उगडास काडचो ना, हांव आनी स्वता परपड करचो ना, पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलासो दिसता, पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो. अस्खत साधनांक तो बळोवन करता.
एक जळतो उजो पेटलो असो दिसता, म्हज्या हाडांनी तो रेगला. तुका ताका दमोवंक प्रयत्न करून हांव थकला, म्हज्यान हें सोसूंक जायना. कित्याक देव म्हजें थंय काम करता, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजे थंय आसा. देवाक हांवें काळजायजय म्हज्या मागण्याद्वारे ताचें उत्तर आयकोवच्या द्वारे आनी ताचें उत्तर नियाळच्या द्वारे ताचो ताळो आयकोवच्या द्वारे आनी तो आमकां सोलोवन व्हरता. अशा श्लोकांत आमी आयकलें, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सोल्स आमचो आत्मो देवाक ताण येता, त्याच विशयान आमी आयकलें. आनी सांग पौल सांगता आमी कशें देवाचो काकुळचो उगडास काडन आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही. तो सांगता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिया. यू सरेंडर गॉड, युअर सेल्फ टू गॉड. हें हांव तुमचें आत्मीक बलिदान, तें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसारची साल तुमी आदारीन एका बदला तुमची मोना नवीन जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात तसलें संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. म्हणजे दैवीक समजणी तुमकां मेळटली. हांच सांगता देवाचें चिंतप आनी मनशाचें चिंतप. सिमोन पेद्रून सांगलें तूं देवाचो पुतू, तुजो सोडवणदार. आनी आज सिमोन पेद्रू कितें करता पळया, देवाचें चिंतप ताका उगडा पेजल्लें चिंतप आनी दुसरें चिंतप ह्या मनशाचें चिंतप, संवसारी चिंतप. जेजू सांगतना जेजूक तो बेस्टायता आनी म्हणटा हें तुका घडना जावं सुम्या. थोड जेजू सांगता म्हज्या सरशिलो पयस सर. सैताना तुवें आतां पेद्रूच्या मतींत कितें घालतें आसाय, म्हज्या वाटेर अडकळ फातोर तूं. पेद्रूक सैतान म्हणना, सैताना म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं, हाज्यो आलोचना पाड करते आसाय. हाचें सैतानाचें काम कितें? तो येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक, जोस म्हणजे दा हांवें जीव दिवंक, भरपूर मोबान जीव दिवंक. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय. तुवें उगडा पळोवंक पळया, आमकां दोन आसा. आमी प्रवचन करतना उगडापण मेळटलें, आमी अशें जियेतना सादे मनीस सकड वाचतना आमी दैवी कृपेन भरता, तरी आमी त्या आमची दैवी कृपेच्या जाणवायेन आमी जिवंक जाय. तवळ आमी आशिर्वादीत जाता. आनी तवळ जेजू सांगता जर तुमकां कोणाकी म्हजो पाटलाव करूंक मन आसा, ताका कितें आसा, चॅलेंज आसा, पंतावहान आसा. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. लेट हिम डिनाय हिमसेल्फ. आपणाकच इन्कार करून दी, डिनाय हिमसेल्फ. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी इन्कार म्हणजे त्याग करूंक आसा. त्याग केल्यार मात्र आमकां आशिर्वादा बेसांवां पळोवंक मेळटात. आनी आपलो कुरीस उखलून घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. क्रिस्ताचो पाटलाव आमी करूंक आसा, क्रिस्ताची जाणवाय आमी जोडूंक आसा. आनी जो कोण म्हज्या पासून जीव वगडायता तो निजाकी तो जीव वाटायता, ताका सश्टी जिवीत मेळटा. कितलेशे मारतीर आपणाचे जिवी जेजू खातीर दिल्यात. सा इग्नेशियस लोयोला ताका लागलें उतर हांगा बरोवन आसा पळया, मनशान आपलो जीव वगडोवन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? हां सगळीं भुरगीं आमची आसात गांवांत, परगांवांत, मिसाक वचनांत, मागण्या करनांत, बायबल वाचिनांत. जावं पुरो तांकां हांवें केदाळे सांगचें आसा, तांकां स्टेटस मेळटा, या जागो मेळटा, एक तांकां सिटिजनशीप मेळोवं पुरो, पूण साल्वासांव मेळना. साल्वासांव जाय, जेजूचें बेसांव जाय, जेजू आमकां जाय, देवाचें चिंतप आमचें तें आसूंक जाय. आपलो जीव पाटी घेवन मनशां दुसऱ्यांक कितें करी येता. मनशा पुत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवे येतलो आनी त्या वेळार एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमी जाय की एक गुंडायेन चिंतप पाठोवंक जाय. आमकां भावार्थ आमच्या मालगाड्यांत मेळ्ळो, आमच्या आवय बापूय आब व्हडली मायतावन. आयच्या जनरेशनाक आमी भावार्थ दिला, पूण सोकास ह्या आधुनीक विज्ञानीक ह्या टेक्नॉलॉजी तांत्रीक संवसारांत मांत्रीकपण तांकां भितर सरलां. त्या खातीर कितें जाता गे म्हळ्यार देव चिंता तशें चिंतूंक टायम ना. आज गुगल चिंता तशें, फेसबूक चिंता तशें, या कितें सकट यूट्यूब चिंता तशें आमी चिंतून आसाव. आमी त्या संवसारान बुडोवन आसाव, रडोन आसाव, पडोन आसाव. त्या खातीर आज आमकां हिलींग सूख ना, संतोष ना, समाधान ना. म्हज्या भाव भयणीनो कळीत आसा म्हाका, त्याग करून तुमी गांवांत, परगांवांत, खंय गल्फांत थंय हांगा काम करतात. कोणा खातीर करतात? तुमच्या भुरग्यां खातीर करतात. त्या भुरग्यांक साल्वासांव जाय जंय, केवळ तांकां शिकप मात पावना, शिकप जाय.
खंय आसा तांकां बॅलन्स करूंक शिकयलां, कशें आमी तांकां वागयलां. एक मिसांव पवित्र सभेक, एक मिसांव कुटुंबाक, एक मिसांव आवय बापायक, एक मिसांव पती पत्नीक, एक मिसांव पिरगजीत विगारांक ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक आमकां सगळ्यांक एक मिसांव आसा. तर आमचें चिंतप देवाचें चिंतप जाय. कोलोसी घरा बरयल्या पत्रांत आसा पावल सांगता देवाची जाणवाई आनी गिन्यान जिजू थंय ती लिपोवन आसा. आज ती आमकां उगडापी जाल्या. आज उगडापी केल्ली जाणवाय आमी ह्या बायबलांत आमी पळयता. त्या खातीर त्या देवाच्या उतराच्या आदारान आमी जियेतना आमचें तें असलें कितें उणेंपण सकड पयस वचून आमकां घटाय मेळटा, बोळ मेळटा आनी सुम्या सवें जियोंक आमकां आशिर्वाद मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी देव चिंतता तशें चिंतया, देवाचें उतर वाचया, देवाचे उपदेश पाळया, साक्रामेंताचें जिवीत जियेवया. मात्र न्ही आमच्या मागण्या जिवीत आमी करचें कितें सकड आत्मीक कार्य ती रावोवची न्ही, पयसवेचें न्ही, निस्तेज जावचें न्ही, आळशी जावचें न्ही, सुडसुडायन आमी ती करया. आमचें लायफ आमी बॅलन्स करूंक शिकया. संवसारी जिवीत जियेतना जावं पुरो कशें एक उमरान साळक फुलता पूण ताका तें केद लागना, बगार ताच्या वयर तें जियेता. तशेंच आमी ह्या संवसारांत आसा. ही संवसाराची केद आमकां लागची नाका. बगार सुमयेच्या स्पिरितान आमचें जिवीत बांदून हाडया. एक जिवें खरें बलिदान जावन आमी आमकांच आमच्या भुरग्या बाळांक सुमयाक भेटोवया. सुमयेच्या चिंतपा प्रमाणे जाणवाई आमकां ती वाचपान मेळलेली सदांकाळ आमचें तें आसूं दी. वायटाक पातकाक कोडांतल्या बरी आमकां राखून उरूं दी म्हण आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोळे धांपी आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगलापांनी वाकाणी दिता. आयच्या दिसा सबार जाणांनी मागोवंक सांगलां. ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनला द्वारे सबार जण मागण्या विचारली तांची सर त्या सामा ही स्वार्थ आयकून तुजें बेसांव घाल सोम्या आनी सर तुजी दुखां पूस सोम्या. आज देवान चिंच्या वरी चिंतूंक आमकां कुरपा बोळ घटाय मेळोवन दी. आमचे वर असो अंकर आसोतमो, बनपस आसोतमो, बंदडे आसोतमो, आमकां सत्यानाश करूंक वचोतमो जिजू पयस कर. तुज्या मदीं रक्तान आमकां दोन नितळ कर. कितलोसो लोक आज पिडेंत उडवडटा, कितलोसो लोक आज मानसीक एक वत्तडाक वळाक जाला, कितलोसो लोक आंकांतान पडला. जावं पुरो तांच्या जिवितांत अशें सर टेन्शन तुका समर्पून दिता. गांवांत परगांवांत ती आसात, गल्फांत ती आसात, युरोपांत ती आसात. त्या भुरग्या बाळांचेर, त्या कुटुंबादारांचेर भावार्थांत हांव पयस गेल्ली, मिसांत हांव पयस गेल्ली, बायबलांत हांव पयस गेल्ली, कथोलीक बावतिझम घेवनी बावतिझमाच्या बसवणे प्रमाणे जियेनांतल्या सर्वांक जेजू तूं फाटी हाड. तांकां तूं आपडू. वडिलांचें ह्या मालगाड्यांचें आवय बापायचें मागणें आयक सोम्या. जोड्यामध्ये सामरस्य देवन येवन दी. ती देवाच्या उतरा काळजावन देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ती तांचें जिवीत बांदून हाडून दिता. ह्या संवसाराच्या लौकिकतेक बोलनासतना देवाच्या कृपेन पवित्रतेच्या सक्तेन जिवची कृपा तूं तांकां फावो कर. आनी हर एकल्यान तूं आपूड. तांची काळजां मनान तूं उगाड. 38 वर्सां तळे लागी आसलेले आपुडले, मेल्ल्या लासारा जीव दिलोय. कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्याक उलोवन बेऱ्यांक आयकुची बरी केल्ले जेजूच्या सक्तेवन बळवून महिमे म्हणून हर एकल्यांचेर आशिर्वाद देवन येवन दी. Touch them, Lord, anoint them, Lord, heal them, Lord, bless them, Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलीन शोमोगा दियेसी सर. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी वांटून घेवया आनी म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसांवा खातीर मागा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी